प्रितीच्या भावान भयणो, आमच्या जिवितांत कसलेंय डिसिजन वा कसलो निश्चय करतली जाल्यार आमच्या आत्मीक जिविताचेर नदर मारूंक चड गरजेचें. आनी आयज संत इनास आमकां हेंच करूंक आपयता. आमच्या जिवितांत दोन तरेचे आत्मे वावरांत आसतात आनी आमची भावना उत्पन्न करूंक, आमची जिवितांत भितरलें सगळें उत्पन्न करूंक हे दोनूय आत्मे आमकां दाखयतात. पयलो म्हणल्यार एक बरो आत्मो, पवित्र आत्मो, आनी दुसरो वायट आत्मो जो आमकां वायट मार्गार व्हरतात तो. आनी हें सगळें संत इनासाक केन्ना गमन आयलें, जेन्ना संत इनास झुजांत ताचो पांय मोडटा आनी तो ताका घरा व्हरतात, पेकोणीक रिकवरी करूंक ताका घरा व्हरतात, तेन्ना ताका ही शिकवण मेळटा. तेन्ना ताका फकत ताची कुडीचीच पेकोवणी न्हय, पूण ताच्या आख्ख्या आत्मीक जिविताची पेकोवणी ताका मेळटा. जेन्ना तो ताच्या घरा आसता तेन्ना ताका जायती, तो पयलो एक झुजारी, तेन्ना ताका न्हू राज आंगणांत राजा मुखार पदवी मेळपाची जायतो ताका खोशी. पूण जेन्ना तो हें पेकता आसतना तो पडयता वो चिंतता ह्या गजाली वयर, तेन्ना ताका खोशी भोगताली. पूण ती खोशी ताका चड उगत रावना आसली, पूण ती थोडोच वेळ ती आसताली. पूण जेन्ना तो सांतां भक्ताचेर तांचे जिविता वयर तांचे नियाळ करतालो, तेन्ना ताका ही खोशी भोगताली की जायतो वेळ तो तातूंतूच उरतालो. आनी हेच भाशेन ताका गमन येता की आमचे भितर दोन तरेचे आत्मे आमकां आमचें जिवीत चलयतात. एक बरो आत्मो जो आमकां सासणे खुशालकाय दिता, आनी एक वायट आत्मो जो आमकां वायट मार्गार चलोवन थोडोच वेळ आसलेली खोशी ती आमच्या जिवितांत येता. मोगाच्या भावान भयणो, हेंच करूंक आज भाग्यवंत इनास आमकां आपयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी असलेंच एक चित्र पळयता. जेबेदेवाचे पुताची आवय तांचे पासत जेजू लागीं विनंती करता की तांकां ताच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक. तांणी चिंतूंक ना, तांणी नियाळ करूंक ना देवाचें खरें कार्य कितें तें. आनी ताकाच लागून ते हे वायट आत्म्याच्या खाल ते ताची आवय बी जेजू मुखार येता आनी तांकां ते पदवेचें पोजिशन तांकां जाय आसता. आनी हाकाच लागून जेन्ना मोगाच्या भावान भयणो आमी वायट आत्म्याक पाळो उरता, तेन्ना आमचेच मदें न्हय पूण आमच्या सरभोंवती जायती त्रास जातात, जायती वाद विवाद जाता. कित्याक आमी पळयता शुभ वर्तमानांत देखून जेन्ना हांचे जेबेदेवाच्या पुताचे विणवणी आयकले उपरांत दुसरे शीत तांचेर तिडटात, तांचेर रागा जातात. आनी हेंच जावन आसा काम मेड्या आत्म्याचें जो आमकां वायट परिस्थितींत घालता तसलें. आयज आमी ह्या वाचपाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया. जायते फावटी आमी असले परिस्थितींत पडटा, तेन्ना जायते फावटी आमी जायते फावटी चिंतना आसतना, नियाळ करिनासतना जायती रॉंग डिसिजन घेता. आनी आयज भाग्यवंत इनास आमकां हेंच करूंक आपयता. देवा मुखार वेळ सारून, मागण्यांत वेळ सारून आमचें खरें आमकां देव खरें कितें दाखोवंक सोदता, ती देवाची खरी खोशी कितें तें आमकां नियाळूंक तो आपयता. तर आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमचें मागणें हेंच जावं दी की आमी जेन्ना कसलेच परिस्थिती आसतना देवा मुखार येवन देवाचेच आमचो भावार्थ धरून आमकां देव त्या वेळार कितें आमकां जाय तें देवाचीच खोशी कितें ती आमी मानून घेवंक आमकां हीच कृपा आनी बोड आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया.